नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बिहार विधानसभेच्या वेंचणुकेंत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे स्पश्ट भोवमत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांचेर मतदारांनी उक्तायला विश्वास. 2020 वर्सा जाल्ल्या वेंचणुकेच्या तुळेंत अंदूच्या निर्णयाक भाजपाक जाला फायदो. भाजप फुडारी गिरिराज सिंग हांणी उक्तायलें मत. बिहारांतल्या जैता खातीर गोंय भाजपा कार्यकर्त्यांनी मनयलो आनंदोत्सव. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली खोस. कंपनी सेक्रेटरी संस्थेन कॉर्पोरेट गव्हर्नन्साच्या प्रसारांत सदांच घेतला फुडार. आयसीएसआयचे अध्यक्ष सीएस धनंजय शुक्ला हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती. आनी हस्तकारागिरांक उर्बा दिवपा खातीर कारिगर बाजाराचें गोंयांत जाल्लें उक्तावण. देशभरांतल्या कारागिरांनी घेतला वांटो. पळोवया खबरो विस्तारान. बिहार विधानसभेच्या 243 सुवातां खातीर 2 पावंड्याचेर जाल्ल्या मतदानाची मतमेजणी आयज सकाळीं 8 वरां जावन सुरू जाल्या. मतमेजणीचे निकाल येता ते प्रमाण भारतीय जनता पक्षाच्या फुडारपणा खाला गठीत केल्ल्या राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीन इतिहासीक जैताचे दिशेन वाटचाल सुरू केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एनडीए 208 जाल्यार विरोधी महागठबंधन आघाडी 28 सुवातांचेर मुखार आसात. सरकार घडोवपा खातीर गरजेच्या 122 आंकड्यांच्या लागीं एनडीएची निवड जातली असो विश्वास देशभरांत उक्तायला. भारतीय जनता पक्षाच्या 90 सुवातांचेर जेडीयू म्हळ्यार संयुक्त जनता दल 80 सुवातांचेर लोकजन शक्ती पक्ष 21 सुवातांचेर आघाडीचेर आसा. इंडिया आघाडी बऱ्याच जाग्याचेर फाटीं उरल्यात. आरजेडी उमेदवार लेगीत पराभवाच्या वाटेर आसात. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे उमेदवार जैताच्या दिकेन वाटचाल करता हे खातीर भाजप आनी जेडीयूच्या कार्यकर्त्यांनी आनंदोत्सव मनयलो. बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत एनडीएन अभूतपूर्व कामगिरी करीत 243 सुवातांतले 207 सुवातांचेर जैत वा आघाडी मेळयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला हो इतिहास घडला अशें स्पश्ट जालां. बिहारांत आतां एनडीएची सुनामी आयल्या. भाजप आनी घटपक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आयज पुराय बिहारांत जैता खातीर जल्लोश केलो. फुगोट्यो मारून आनी गुलाल उधळून आनंद मनयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भाजप 94, जेडीयू 84 आनी लोजपाचे 19 सुवातांचेर उमेदवार आघाडीचेर आसात. उपेंद्र कुशवाच्या पक्षाचे 4, राजदचे 24 जाल्यार काँग्रेसीचे 4 सुवातींचेर आघाडीचेर आसात. 2020 वर्सा जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तुळेंत बिहारांत ह्या वेंचणुकेंत एनडीए आघाडीक बरो फायदो जाला अशें भाजप फुडारी गिरिराज सिंग हांणी म्हळां. बिहारांतल्या विद्यमान सरकारान लोकांचे प्रस्न सुटावे केल्ल्या कारणान भाजप आनी जेडीयूचे उमेदवार जैताच्या मार्गार आसात अशेंय तांणी म्हळें. दूरदर्शनाच्या खासा कार्यावळींत तांणी बिहार वेंचणुकेच्या निकालाचेर प्रतिक्रिया उक्तायली. जो हमने देखा वो रुझान मुझे दिख रहा था, चाहे महिला का हो, चाहे किसान का हो, युवा का हो, वो दिख रहा था कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में जबरदस्त रुझान है. और वोटिंग के दिन भी मैंने देखा तो पहले अनुमान, और मैं बेगूसराय जिले को ही आंकड़ा मान करके चल रहा था, 20 और 24, 20 में विधानसभा और 24 में लोकसभा, मैं अपने जिले को देखता हूं तो 10% अधिक महिलाओं ने वोट किया. ये 10% लैंडस्लाइड विक्ट्री देने वाला. तो क्या ये केवल बेगूसराय में थोड़े हुआ, समस्तीपुर में भी हुआ, खगड़िया में भी हुआ. ये केसरिया के सम्मान की जीत हुई है, केसरिया के पूरे परिवार के सदस्यों की जीत हुई है, केसरिया की जीत है. ये मेरी जीत नहीं है अकेले. और ये संभव हो पाया है हमारे नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जो, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की वजह से, और जो हमारी सरकार ने लगातार लोगों के लिए किया उसकी वजह से. और सारे तबके और सारे समाज के लोग लगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम भाई सब लगे हुए थे, हर समाज के लोग लगे हुए थे. और यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं, सब लोगों ने एकजुट होकर केसरिया के सम्मान की जीत दर्ज कराई है. इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ.
बिहारातल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी उमेदवाराच्या जैताचेर भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हांणी प्रतिक्रिया उक्तायली। बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। बिहार में रोड, पानी, बिजली, उद्योग, विकास और रोजगार, ये प्रश्न जो है ये प्राधान्य से सुलझाने चाहिए, लोगों की अपेक्षा है। और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको सफलता मिली है और बिहार की जनता ने यह ऐतिहासिक जीत एनडीए को दी है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये जीत बिहार को एक विकसनशील राज्य में निश्चित रूप से बना के रहेगी, इसी बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन। दिल्लीचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हांणी बिहारात जाल्ल्या भाजप निकालाचेर खोस उक्तायल्या। बिहार की जीत सच में विकास में विश्वास की जीत है और आप सबको ढेर सारी बधाई, दिल्ली को भी बिहार को भी। गोयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत बिहारातल्या एनडीए उमेदवारांच्या जैता खातीर खोस उक्तायली। भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार सदोदित विकासाच्या आधाराचेर इलेक्शन लढता आणि म्हणून तर बिहाराच्या जनतेक फाटल्या 10 वर्षांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल केल्लो विकास, ताका आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ही खूप मोठ्या प्रमाणात देशात केल्या, त्याच धर्तीचेर बिहाराचेर केल्या। म्हणून बिहारातल्या पुराय जनतेत मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर आणि नितीश कुमारजीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून क्लीन स्वीप म्हणजे 200+ सीट हे एनडीए खातीर दिल्या। हे खूप व्हड बहुमत आसा। हांव खरोखरूच परत एकदा म्हणजे देशातल्या आणि बिहारातल्या जनतेत दाखोवन दिल्या की हाज्या फुडल्यो निवडणुका ह्यो विकासा खातीर जातल्यो निवडणुका, हाज्या फुडल्यो निवडणुका ह्यो जाती आणि धर्म ह्याच्या आधाराचेर जावच्यो ना। आमी जशें म्हणटा की प्रत्येकाचे मत हे विकसीत भारत 2047 हाज्या खातीर आसचें, हे परत एकदा हांगा सिद्ध केलां। जंगल राज आपल्याक नाका, गुंडा राज्य आपल्याक नाका, ह्या बिहारच्या जनतेन दाखयता आसतना आमकां विकसीत भारत आणि विकसीत बिहार जाय हे तांच्यांनी दाखोवन दिलां। बिहारात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी उमेदवारांक मेळिल्ल्या जैता खातीर गोंय प्रदेश भाजप कार्यकर्त्यांनी लेगीत आनंद उक्तायलो। प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तरुण चुग, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर, मंत्री सुभाष शिरोडकर हांचे सयत राज्य पावण्यावेल्या भाजप फुडाऱ्यांनी जैता खातीर खोस उक्तायल्या। डबल इंजिन सरकार आशिल्ल्या बिहारात आतां उदरगतीक नेट मेळटलो असो हावेस ह्या वेळार भाजप फुडाऱ्यांनी उक्तायलो। 20 वर्सां सुद्दां नितीश कुमार आणि भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सगळ्या हातून भितर ज्या नेटान हे सगळे विविध योजना घेवन बिहारात सरकार गेले आणि डिलिव्हरी करपा खातीर प्रयत्न केलो, ताजो परिपाक आसा। आयज आमी हो आनंदोत्सव करतना आमचे भितर सगळे आमदार, मंत्री, त्याच बरोबर पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नगरसेवक हे सगळे हांगा हजर आसात। आणि हे करतना तुमी एक नोंद केल्या मुद्दामून की आमी हांगा मुख्यमंत्र्याच्या गळ्याक हारी घातलो, ताचे मुद्दम कारण सांगता। बिहाराच्या इलेक्शनाक भितर गोंयचोय तितलोच वांटो आशिल्लो आणि आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतींनी बिहाराक थंय वचून त्या उमेदवाराचे आतां फॉर्म भरपाच्या वेळार आणि सभेच्या 2-3 हातून भितर हजर आशिल्ले आणि त्या खातीर ज्या ज्या जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीचे हांगसरले मुख्यमंत्री आसूं किंवा बाकीचे सगळे अन्य राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सगळीकडे वचून काम केल्लें आसा, थंय जैत हें 100% जाल्लें आसा। आणि आयज हो आमकां दिल्लो हो रिजल्ट हो सगळ्या देशवासियांक आणि सगळ्या भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्त्यांक आनी लोकांक उर्बा हाडपाचो आसा। तो निकाल जो लागला ताजे आख्खे देशभर सगळे राज्यांनी सगळे प्रांतांनी खूब मोठ्या धुमधडाक्यांत हो विजयोत्सव आसा पळय न्ही तो साजरो केलो वता। गोंयांत बी हांगसर आमचे मानादी मुख्यमंत्री, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आणि बरोबर बाकीचे आमदार आनी मंत्री सभे जाल्ले आसा, आमचे कार्यकर्ते सभे जाल्ले आसात। आणि सकाळपासून मोठे उमेदीन जेन्ना 8-8:15 आमी जेन्ना न्यूज आयकुपाक लागून सुरवात केली आणि चडच्या कमानी हो विजय जो आसा पळय न्ही तो आमचे कडेन म्हणजे आमचे पार्टी कडेन आयिल्लो आसा। दोस्तानो म्हाका हे दिसा म्हूण सांगन सोदचें अशें की आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी जो विकासा कडेन वचपाचो मार्ग जो घेतिल्लो आसा, विकसीत भारत हे तत्व आनी प्रिंसिपल घेवन ते काम करतात, तातूंत भितर सहभाग दाखोवपाचें काम आसा तें बिहारच्या जनतेन केल्लें आसा। खूब मोठ्या प्रमाणांत खूब मोठ्या प्रमाणात फाटल्या 10 वर्सांत
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान बिहारात जे काम केलें ते पसंतीक आयिल्ले कारणान काल हांव राती टीव्ही कडेन पळयलो बशिल्लो एकटो म्हणटालो की बिहाराक खंयीय गेलो जर जायत रस्तो ना अशें स्थान मेळचें ना अशें म्हणून की इतलो विकास जो आसा पळय न्ही हो विकास बिहाराक जाल्लो आसा. बिहार राज्यामध्ये ज्या तरेन होच संदेश घेवन की बिहाराचे सगळे कार्यकर्ते आसात तांणी ज्या तरेन हो रेटो लावन दिल्लो आनी तो बिहारच्या जनतेन मानून घेतलो आनी मानून घेवन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी म्हणजे सादारणशें म्हाका दिसता एनडीएक म्हाका 198 सीट जी आसा न्ही ते सीट मेळिल्ली आसा की त्यामुळे लोकांचो कल लक्षांत आयिल्लो आसा आनी भारतीय जनता पार्टी कडेन आशिल्ली ओग जी आसा की ती लक्षांत येता आनी त्याच बरोबर की काँग्रेसीक ज्या तरेन रिजेक्ट केलें त्याच बरोबर आरजेडीक रिजेक्ट केलें हो भाव सुद्दां जो आसा न्ही की आमी जनतेन मानून घेतलो आसा. त्यामुळे होच भाव आमकां गोंयाक आमकां फुडें व्हरपाचो आसा. गोंय विकसीत भारताचें स्वप्न आमी फुडें व्हरतात. गोंय विकसीत जावचें त्याच दृश्टीकोनाचे आमी हो संदेश आसा आमी व्हरतात. हो झडो जो आसा न्ही आमी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी गोंयाक सुद्दां घेवपाचें आसा. घेवया एक ल्हानसो विसो. अरे ये लॉग आउट कैसे हो गया? इनकरेक्ट पासवर्ड यही तो है. मेरा अकाउंट कहाँ गया? एक लॉगिन, एक पासवर्ड और फिर अदृश्य शून्य. 4 लाख लोगों की दुनिया, उसके सपने, उसकी मेहनत और उसकी पहचान का संसार कुछ ही सेकंड में बिना कोई आवाज किए मिटा दिया गया. हाय, दिस इज योर काशवी. वैसे तो आज तक आप लोग बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे मेकअप के बारे में, फ्रॉम द मॉइस्चराइजर टू द ब्लश. ऐसा कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया से अकाउंट कैसे गायब हो सकता है? ये क्या है? What happened? There is this one application जो नॉर्मल इंटरफेस पर विजिबल नहीं है बट बैकग्राउंड में रनिंग है. साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना. सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर. तूने ये चेक नहीं जलाया मगनलाल, अपनी तकदीर को आग लगाई है. आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? आकर्षा को अपने वश में कर दे. आई बात समझ में? और इसमें मदद करूंगा मैं. देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत तुमके येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. दिल्लीत जाल्ल्या भिरांकूळ बॉम्बस्फोटा उपरांत गोंयांत लेगीत सुरक्षा वेवस्था खर केल्या. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल उसरां पणजेंत राज्यांतल्या कायदो सुरक्षे खातीर वडील पुलीस अधिकाऱ्यांची बसका घेवन सुरक्षा वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. ह्या बसकेंत राज्य सरकाराचे संबंदीत अधिकारी तशेंच केंद्रीय यंत्रणाचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. ICSR म्हळ्यार इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ही संस्था वेवसायीक प्रगती आनी सुयोग्य कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या प्रसारात सदांच वयल्या सुवातेचेर उरला. ह्या संस्थेन आपल्या कॅपॅसिटी बिल्डिंग वळेरे खाला खासा वेबिनाराचें आयोजन केलां अशी माहिती ICSIचे अध्यक्ष CS धनंजय शुक्ला हांणी दिल्या. संघटनेन आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींची माहिती दिवपा खातीर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी वेगवेगळ्या उपक्रमांची माहिती दिली. On the 12th of December, SEBI came up with a circular which had mandated that every company, every listed company has to engage a practicing company secretary as a secretarial auditor who would be appointed by the shareholders for 5 years if the secretarial auditor's firm is the proprietorship, and further if it is a partnership firm, there would be a 5 years term or 2 terms to the secretarial auditor. So that is a major feat which the profession has achieved. Further, in the same circular, SEBI also said that the position of the company secretary would be one level below the board, and the company secretary in employment would be reporting to one of the whole-time director of the board. So that is a major progress which the profession has made and the regulator has achieved. ह्या पत्रकार परिशदेक CSIच्या गोंय फांट्याचे अध्यक्ष CS दर्शन कारेकर हे लेगीत हजर आशिल्ले. तांणी संघटनेच्या कार्याविशीं माहिती दिली.
Also taking a camp in each institution and making aware about what this course is about. And we have also signed one MOU with the Director of Higher Education, wherein we have been associated and been given to the time slot just to educate to the teachers, just to make them aware about the course importance. Plus, recently, one achievement is that we have also signed one independent MOU with GBM's College, wherein we will be providing a lecture-basis classes plus a student camp, so that we can daily basis or at least alternate basis we can guide them and we can make them aware about the course and how the course structure will help in their future aspect and in the career also. Plus, we are also associated recently with the Mallikarjun College, that is at Kanpur, and we are also providing a certification course to them, and the lectures will be about the 60 hours lectures we will be conducting to them, so that the students will get a certification course and he will come to know what CS is and how the CS will help him in the future career. देशाचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हांच्या जयंती निमतान आयज देशभरात बाल दिन मनयतात. हळडोणेच्या सेंट थॉमस उच्च माध्यमीक विद्यालयात ह्या निमतान खासा कार्यावळीचे आयोजन केले. विद्यालयाच्या दर दिसा सायकलींनी शाळेक येवपी 18 विद्यार्थ्यांचो भोवमान ह्या वेळार जालो. ह्या कार्यावळीक फादर जेराल्ड सहायराज, प्राचार्य एंजेलिका फेर्नांडीस, अध्यापक अमरनाथ पणजीकर हांणी विद्यार्थ्यांक भेटवस्तू दिवन तांकां भोवमानीत केले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या भलायके खातीर चडांत चड सायकलीचो वापर करचो अशी सुचोवणी ह्या वेळार शिक्षकांनी केली. मांद्रे मतदारसंघात आयज देशाचे पहिले प्रधानमंत्री सर्गेस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू हांच्या जयंती निमतान बालदिन कार्यावळ मनयली. थळावे आमदार जी तारुलकर हांणी मतदारसंघातल्या शालेय विद्यार्थ्यांक वांगडा वेगवेगळ्या उपक्रमांत वांटो घेवन बालदिन मनयलो. भुरग्यां खातीर केन्नाच कोण कांय करिना. सो 3 वर्सां पयलीं हांवें चिंतलें की चिल्ड्रन्स डे म्हणजे बाल दिन साजरो करचो आनी 14 नोव्हेंबर चिल्ड्रन्स डे आनी त्या दिसाचे 2 दीस वयर सकयल अशें पळोवन आमी शुक्रार नाल्यार शेनवार असो पळोवन आमी चिल्ड्रन्स डे दवरताले. हे इतलेंच इंटेन्शन आहलें. पयलीं आमी कितें करता ते गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल 1st to 4th हांकां करताले आनी तेतूनच 1000 भुरगीं येतालीं. आनी 2 वर्सां ते करता आसतना मागीर एडेड स्कुलाचे काही टिचर्स म्हणून लागले तुम्ही गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाकूच करता आमकां कित्याक ना. तांकां हांवें एश्युअर केलें की ह्या वर्सा तुमच्या खातीरूच करता म्हणून. आनी 2,500 वयर भुरगीं गॅदर जाता आयज आनी ल्हानशा हॉलान जावं शकना म्हणून आमी हो आर्टिफिशियल हॉल तयार केलो आनी तांकां खेळपाक गेम्स जो तुमी पयल्यार आसतले कशी भुरगीं एन्जॉय करतात, सेलेब्रेट करतात आनी एक प्रेम तेंचो म्हणजे सगळे सदांच म्हणटात ल्हान भुरग्यांक देव आसता म्हणून. म्हाका ते एक आशिर्वाद करता म्हणजे तेंच्या वांगडा रावल्यार पॉझिटीव फील येता, एक एनर्जी येता. गोंयांत कारिगर बाजार ह्या उपक्रमाचें आयज पणजेंत मळा वाठारांतल्या कन्व्हेन्शन सेंटरांत उक्तावण जालें. देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आयिल्ल्या हस्तकारागिरांनी तयार केल्ल्या उत्पादनाचें प्रदर्शन आनी विक्री केंद्र आयज पणजी दूरदर्शनाचे खबरां विभागाचे उपसंचालक शशीन राय तशेंच तांची घरकान्न राजश्री राय हांच्या हस्तुकीं जालें. आयज सुरू जाल्लें हें प्रदर्शन 22 नोव्हेंबराक सोंपतलें. 20 राज्यांतल्या 80 कारागिरांनी आपलीं दालनां हांगा मांडल्यात. ताकि गोवंस भी क्राफ्ट और कारीगरों को देख पाएँ जो ऑथेंटिक क्राफ्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं. सो अभी यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 80 स्टॉल्स हैं जिसमें डिफरेंट क्राफ्ट्स को हमने कवर किया है. जिसमें आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलेगा. यहाँ पे हर तरह के नए कलर मिलेंगे और हर तरीके की आपको साड़ियों की वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी और काफ़ी कुछ अगर आप आएंगे तो पूरी ऑल ओवर इंडिया को आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं. हमने कारीगर बाजार को स्टार्ट किया और डिफरेंट स्टेट से वहाँ की सभ्यता को, वहाँ के कल्चर को हम सामने लेके आए हैं और हर स्टेट में जाएंगे और अपना कारीगर बाज़ार को और आर्टिजन के साथ हम अपना कारीगर बाज़ार की प्रोडक्ट और आर्टिजन्स की कला को हम दिखाएंगे. हर स्टेट में जाएंगे. खूप काळासावन प्रलंबीत आशिल्ली मोर्जे ते पेडणे महाविद्यालय मजगतीची प्रवासी बस सेवा आयज आमदार जी तारुलकर हांच्या हस्तुकीं सुरू जाली. कदंब महामंडळाची ही बस मोर्जे ते पत्रादेवी मजगती सुरू आसतली. ह्या वेळार कदंब महामंडळाचे अधिकारी हजर आशिल्ले. आयज आमी मोर्जी गांवांत आहात आनी आयज खूब बरें दिसता की लॉंग पेंडींग जे ट्रान्सपोर्टेशनाचो इशू आसलो मोर्जी टू पेडण्या हांगासर म्हणजे
खूब पयलीं म्हाका दिसता हांगासर ट्रान्सपोर्टेशन जे आसलें जे सकाळी फुडें बस वयताली बाने आनी रिटर्न येताली पॅसेंजरांक घेवन आनी हांगासरल्या स्थानिकांक बाने जेन्ना बाजाराक वयतात ते तांकां म्हणजे कम्फर्टेबल जातालें आनी ते खंय तरी बंद पडलेले आनी ते करता आसतना जेन्ना आमची भुरगीं मोरजेच्यान पार्श्या तुया बिरनोडा हांगासरली भुरगीं जेन्ना पेडणे गव्हर्मेंट कॉलेजीन वयतात तांकां ट्रान्सपोर्टेशन नासलो आनी एकदां हांवें मिटिंगूय कॉलेजीन घेतलेली तेन्ना प्रिंसिपलाचो रिक्वेस्ट आसलो की हांगासर आमकां ट्रान्सपोर्टेशन भुरग्यांक जाय कित्याक भुरगीं शिकोवंक येतात पूण तांकां ट्रान्सपोर्टा खातीर इशू जाता म्हणून. दिवचलचो तरणाटो खेळगडो संगम सदानंद पोपकर हांचे दुबयत जावपी आंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग सर्तींत आस्पाव जाला. नॅचरल बॉडी बिल्डिंग कॅटेगरी ह्या सर्ती खातीर तो पात्र थारला. ही सर्त दुबयत येता त्या शेनवारा आयोजीत केल्या. संगम पोपकर हांच्या निवडी खातीर ताका परबी भेटोवपाची कार्यावळ ताच्या मोगेरी केल्ली. आमी दुबय वर्ल्ड नॅचरल गेम्साक पार्टिसिपेट जाता आनी ह्या फावटी हांव सुवर्णा करता सो म्हाका ते खूब प्रावड दिसता. आनी लास्ट इयर बी हांव थंय ओपन क्लासीक तो चॅम्पियन आसलो आनी ह्या फावटी एज अ डिफेंडींग चॅम्पियन म्हणून वयता सो म्हाका फील प्रावड दिसता. म्हाका थँक्यू म्हणपाक जाय म्हाजे पेरंट्स म्हाजे मम्मा डॅडी तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. नरेश सावळ आनी तुमी जे सगळे बिचोलकार आहा तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट केल्लो आसा सो थँक्यू सो मच. आमी आमचो बेस्ट दितले आनी सगळ्यांक तुमकां प्रावड करतले. घेवया एक ल्हानसो विसो. सभ्यताओं की कहानी मिट्टी से शुरू होती है. मिट्टी ही तो है जिसने इंसान को घर दिया, बर्तन दिए और कला की पहली भाषा सिखाई. आज भी जब दुनिया आधुनिकता की रफ्तार में भाग रही है, भारत के दिल में एक ऐसी बस्ती है जहां मिट्टी अब भी जिंदगी की धड़कन बनी हुई है. छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव का कुम्हार पारा, जहां हर घर में चाक की आवाज है और हर हाथ में मिट्टी में जान फूंकने की ताकत. भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें. जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका. देखिए गांव से वे नीलेश मिश्रा सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. आईफा अवार्ड्स 2025 स्टार्स स्टाइल और म्यूजिक. आईफा अवार्ड्स 2025 हर रविवार सुबह 10 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पुणे बेंगळुरू महामार्गाचेर काल सांजे एका भिरांकूळ रस्तो अपघातांत 8 जाणांक मरण आयलें. पुण्यातल्या नवले पुला लागसार एका मालवाहू कंटेनराच्या चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्या कारणान ह्या कंटेनरान रस्त्यावेल्या वाहनांक धडक दिली. तातूंत खुबशीं वाहनां लासून गोबोर जालीं. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हांणी घडणूक थळाक भेट दिवन पळोवणी केली. मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक दरेकी 5 लाख रुपयाची मजत जारी केल्या. उत्तर गोंय जिल्ह्याच्या लीड बँक कार्यालयांत गोंयांतल्या सगळ्या मुखेल बँकांच्या जोडपालवान वित्त संस्थांत दावो न केल्ल्या मालमत्तेचो विलो लावपा खातीर युअर मनी युअर रायट्स ह्या नांवा खाला खासा शिबीर आयोजीत केल्लें. तुमचो पयसो तुमचो हक्क ह्या देशव्यापी मोहिमे खाला आयोजीत ह्या शिबिराचें उक्तावण उत्तर गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी पुंडलीक खोर्जुएकर हांच्या हस्तुकीं जालें. दावो न केल्ल्या ठेवी विशीं जागृताय निर्माण करप हो ह्या मोहिमेचो हेत आसा. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रादेशीक संचालक प्रभाकर झा हांणी ह्या मोहिमे विशीं अदीक म्हायती दिली. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या 44व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्याक गोंयच्या पॅव्हिलियनाचें उक्तावण जालें. माहिती आनी वितरण खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर हांच्या हस्तुकीं प्रगती मैदान नवी दिल्ली हांगा हें पॅव्हिलियन सुरू केलां. ह्या वेळार तांचे हस्तुकीं आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या पुस्तिकेचें लेगीत विमोचन जालें. व्यापार आनी उद्देग मळाचेर आंतरराष्ट्रीय नामना आशिल्ल्या ह्या 44व्या IITF महोत्सवा खातीर हें गोवा पॅव्हिलियन सुरू केलां. गोंयची संस्कृती आनी दायज ह्या पॅव्हिलियनांतल्यान प्रदर्शीत केलां.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हांचे मदीं कोलकाताच्या इडन गार्डन मैदानाचेर सुरू आशिल्ल्या कसोटी मालिकेच्या पयल्या सामन्यांत भारतान कुरुबावलो जिखून खेळाक सुरवात केली. पयली फलंदाजी करपी दक्षिण आफ्रिकेचो डाव भारतान फकत 159 धांवड्यांचेर गुठलायलो. बुमराह हाणीं 5 जाल्यार कुलदीप आनी मोहम्मद सिराज हाणीं 2 गडे बाद केले, जाल्यार अक्षर पटेलान 1 गडो बाद केलो. भारताच्या खेळांत यशस्वी जयस्वाल 12 धांवड्यांचेर बाद जालो. खेळ सोंपलो तेन्ना भारताच्या 1 बाद 36 धांवड्यो जाल्यो. पळय आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. बिहार विधानसभेच्या वेंचणुकेंत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे स्पश्ट भोवमत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांचेर मतदारांनी उक्तायला विश्वास. 2020 वर्सा जाल्ल्या वेंचणुकेच्या तुळेंत अंदूच्या निर्णयाक भाजपाक जाला फायदो. भाजप फुडारी गिरिराज सिंग हांणी उक्तायलें मत. बिहारांतल्या जैता खातीर गोंय भाजप कार्यकर्त्यांनी मनयलो आनंदोत्सव. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली खोस. कंपनी सेक्रेटरी संस्थेन कॉर्पोरेट गव्हर्नन्साच्या प्रसारांत सदांच घेतला फुडार. ICSIचे अध्यक्ष CS धनंजय शुक्ला हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली म्हायती. आनी हस्तकारागिरांक उर्बा दिवपी कारिगर बाजाराचें गोंयांत जालें उक्तावण. देशभरांतल्या कारागिरांनी घेतला वांटो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.